गोंयांतले लोक खास करून तरणाटे रोस ऑमलेट पाव खावपाक सामके पिशे। हे खावपाक ते खास करून गाड्यार वतात। तशेंच गोंयांत नुस्तेमारी बंद आशिल्ल्यान नुस्तें चड मेळनात। हाका लागून ह्या दिसांनी लोक तांतयां आनी चिकन खावपाक प्राधान्य दितात। पूण आतां ऑमलेट पाव तशेंच रोस ऑमलेटाचो दर वाडपाची चिन्हां दिसतात। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। गोंयांत तांतयांचें मोल दिसान दीस वाडत आसा। पणजे बाजारात 1 डझन तांतयां खातीर 100 ते 110 रुपया मोडचे पडटात। आमकांच तांतयां म्हारग दरान विकती घेवची पडटात, अशी माहिती पणजे बाजारांतल्या विक्रेत्यांनी दिली। म्हयन्या पयलीं तांतयां 70 रुपया डझन मेळटाली। उपरांत सप्तका प्रमाण दर वाडत गेलो। 80 रुपया 90 रुपया डझन जावन ती आतां 110 रुपया मेरेन पावल्यात। गोंयांत चडशी तांतयां भायल्यान येतात। पणजे, मडगांवां तशेंच हेर मुखेल शारांत एखादो व्हड विक्रेतो होलसेल दरात तांतयां घेता, मागीर ताचे कडल्यान हेर विक्रेते तांतयां घेतात। आमकांच आतां 90 ते 100 रुपया डझन दरान घेवची पडटात। तांतयां कित्याक म्हारग जाल्यात ताचें नेमकें कारण मात कोणाकूच खबर ना। भायल्यान येवपी तांतयांचो दर वाडला। हाका लागून आमकां म्हारग दरान ती विकची पडटात, अशें तांतयांची विक्री करपी समीर शेख हांणी सांगलें। व्हड दुकानां परस बारीक गाड्यांचे तांतयांची विक्री चड जाता। पणजे तशेंच हेर मार्केटात सगळ्या ल्हान दुकानकारांकडेन तांतयां असतात। दुकानां परस ऑमलेट पाव तशेंच रोस ऑमलेट विकपी गाड्यांक चड तांतयां लागतात। सध्या गाड्यांचेर ऑमलेट पाव तशेंच रोस ऑमलेटाचे दर पयलीं सारकोच आसलो तरी तांतयां सवाय जाली ना जाल्यार ऑमलेट पाव तशेंच रोस ऑमलेटाचे दर लेगीत वाडटलो। तांतयांचे दर मातशे वाडटा आनी आवक वाडले उपरांत ते उणे जातात। हे खेपे मात ते वाडत रावल्यात। हाका लागून ऑमलेट पाव तशेंच रोस ऑमलेटाचे दर वाडपाची चिन्हां आसात।